दीस ही सांज ही रात जागरणान आनी मागण्यान जेजू वांगडा आमी सारता. We are gathering together around heaven. We are gathering together unto Him. Unto Him shall the gathering of the people be. We are gathering together unto Him. We are praying together unto Him. We are praising together unto Him. Unto Him shall the praising of the people be. We are praising together unto Him. We are singing together unto Him. We are singing together unto Him. Unto Him shall the singing of the people be. We are singing together unto Him.
जेजू सोम्या भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या धांवून धांवून तुजेशी आमी आयल्या. तूं आमचो सोमी, तूं आमचो देव. सगली पदवी, सगली महिमा तुजीच. सगली वाखाणणी, सगली स्तुती तुकाच फावो. धांवून धांवून तुजेशी आयल्या. तुका परनिपाट नमस्कार करूं. तुजे कृपेचो वांटो आमकां घेवंक. आमचें मन, आमचें काळीज शांत करूं. आमचे जबाबदारीक तयारी करूं. ह्या वेळार ह्या भोव पवित्र संस्कारान तूं खरेपणी आजीर आसाय म्हूण आमी सत मानता दुनिया. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बळान आनी सगले सुक्तीन तुका आमी परनिपाट आनी नमस्कार करता. We adore you, Lord. We worship you with all our heart, with all our soul, with all our strength. We bow our head in adoration. Sacrament most holy, sacrament divine, all praise and all thanksgiving, day every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving, every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving, be every moment thine. भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या मोगाळा जेजू आमच्या सोम्या, आमच्या दुनिया, तुका परनिपाट नमस्कार करून हो वेळ आमी सारता आसतना आमकां तूं मानून घे. घडये आमकां फावना, पूण तुजे काकलुतीन आमकां तूं घट करताय, आमकां तूं सांबाळटाय, आमकां तूं राखताय, आमकां तूं दिशा दाखयताय. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा. सगळी गावया. तू
स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू ये चला जहाँ जहाँ है मुझे तू लिए चला तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे सदा जहाँ दिव्य सत की छाया वहाँ मुझे तू ये चला जहाँ दिव्य सत की छाया वहाँ मुझे तू ये चला स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा जहाँ बहे वहाँ मुझे तू ये चला जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू ये चला तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू ये चला चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा स्वामी तू चरवा
जेजू सोम्या तुका भेटूंक आमी आयल्या, तुजे सांगाता हो वेळ सारूंक आमी आयल्या. तूं आमचो सोमी, तूं आमचो धोनी. जेजू तुजो आत्मो आमचे भितर धाड. आमच्या उस्कारांतल्यान जेजूच्या आत्म्याक आमी आमचे भितर घेवया. As we breathe in, let us breathe in the Spirit of Christ. Spirit of God is here all around us. देवाचो पवित्र आत्मो आमचे मदें आसा. Feel His presence. ताचे आसणे आमचे भोंवतणी आमी भोगुया. ताचे आसणे आमचे भितर आमी भोगुया. Within us, around us, Spirit of God is here. Let us gently breathe in. सवकासायेन जेजूचे आसणे आमचे भितर भोगुया. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. आमच्या ओठाचेर जेजूचे नाव आसूं दी. आपोवया ताका. जरूय आमी ताचेशी धांवून आयल्या, ताच्या पांयाशी ह्या वेळार आसा. जेजू तूं आमचे भितर यो, आमचे भोंवतणी यो, आमकां वेडो घाल. Surround us, Lord. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. म्हणुया आमी सगळीं. Come, Lord Jesus. 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 येसू मी आमचे भितर, आमचे भोंवतणी ये, आमचे वयर, आमच्या खाला ये जेजू. ये जेजू. आमचे हात उक्ते करून, आमचे मन उक्तें करून, आमचे काळीज उक्तें करून तुका आमी आमचे भितर घेता. भोव पवित्र संस्कारांत असलेल्या जेजूचेर आमची नदर थीर आसूं दी. सगळीं आमची चिंतनां, आमचे आवडे कसलेय ते आसूं, ह्या वेळार जेजूक ते आमी उबारुया. लिफ्ट अप ऑल योर थॉट्स, योर डिझायर्स. Lord, receive our thoughts and our desires. आमचे चिंतना, आमचे आवडे तूं तुज्या हातान घे. जेजूचेर नदर दवर. भोव पवित्र संस्कारान खरो जिवो जेजू ह्या वेळार आसा, ताचेर तुजी नदर दवर. खेरीत कारणा पासत जेजू आयज आमी तुजेशी आयल्या, हें जागरण करता, जागृत रावता, मागण्यांत एक जाता. कारण आमच्या वेचणुकांचे, द असेंब्ली इलेक्शन्स, विधानसभेची वेचणुको फाल्यांच्या दिसाक 14 फेब्रुवारीची आमचे आख्खें गोंयचें राज्य वेचणुकांक वेता. We are going for elections, Lord. And we need you to be with us.
तूं आमचे बरोबर आसा जाल्यार आमकां कोणाच्यानूच हारोवपाक जायना. तूं आमचे बरोबर आसा जाल्यार आमचेर आड कोणूच वसोंक शकना. तूं आमचे बरोबर आसा जाल्यार आमकां कोणूच फटोवंक शकना. तूं आमचे बरोबर आसा जाल्यार सोम्या आमकां कोणूच भिवोवंक शकना. Nobody can frighten us if you are with us. Nobody can defeat us if you are with us. Nobody can cheat us if you are with us. We will not be afraid because you are with us. If God be for us, who can be against us? तूं देव जरी तर आमचे बरोबर आसाय, आमचे खातीर आसाय, जाल्यार आमचेर आड कोण वचत? जेजूचेर नदर दवरून सगळी आमची भिरांत, आमचे दुबाव ताचे मुखार हाडुया. We bring all our apprehensions, our doubts, our fears, Lord, at your feet. Jesus is the answer, so turn your thoughts to Him. He is a deliverer, so set your minds on Him. Jesus is the answer, so turn your thoughts to Him. He is a deliverer, so set your minds on Him. He breaks down the fetters that takes away from God. Praise the Lord. Praise the Lord. He is my guide, my Lord, my rock. He lifts me up whenever I fall. He loves me and I love Him too, is my God. He loves me and I love Him too, is my God. Jesus is a healer, so place your trust in Him. He is a redeemer, so let us trust in Him. Jesus is a healer, so place your trust in Him. He is a redeemer, so let us trust in Him. He dispels the darkness and gives peace to the earth. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. He
Lord, my rock. He lifts me up whenever I fall. He loves me and I love him too. Is my God. He's my God. He loves me and I love him too. Is my God. He's my He loves me and I love him too. Is my God. He's my God. He loves me and I love him too. Is my God. He's my God. He loves me and I love him too. Is my God. He's my God. Jesus is my God. Yes, Jesus is my God. Jesus is my Lord. म्हजो सोमी, म्हजो देव. ह्या रातच्या वेळार म्हजे मुखार आसा. भोव पवित्र संस्कारान म्हजे पासत आजीर जाल्लो देव. म्हजी काळजी घेतलो देव. He provides. He loves me. He knows me through and through. Jesus, my Lord. He's my rock. He's my strength. He is Jesus. म्हजो जेसू, म्हजो देव. म्हाका तो वळखता. भितर तावन भायर तो म्हाका जाणा. सगल्यो म्हज्यो गरजो ताका खबर आसा. म्हजी जबाबदारी ताका थावी. He is aware of my responsibilities. तो देव. He is God. Jesus, my Lord. He loves me and I love him too. Is my God. He's my God. He loves me and I love him too. Is my God. He's my God. Jesus is the answer, so turn your thoughts to him. He's a deliverer, so set your minds on him. Jesus is the answer, so turn your thoughts to him. He's a deliverer, so set your minds on him. He breaks down the fetters that takes away from God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. He is my guide, my Lord, my rock. He lifts me up whenever I fall. He loves me and I love him too. Is my God. He's my God. He loves me and I love him too.
Jesus is a hero, so put your trust in him. I trust you, He is Jesus. a redeemer, so let us trust in him. I trust in you, Jesus Jesus. is a hero, so put your trust in him. Yes, I trust in you, He Lord. is a deliverer, so place your trust in him. I trust in you, He Jesus. dispels the darkness and gives peace to the earth. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. He is my guide, my Lord, my rock. He lifts me up whenever I fall. He loves me and I'll live him too. Is my God. He's my God. He loves me and I'll live him too. Is my God. He's my God. He loves me and I love him too. Is my God. He's my God. तूं म्हजो देव, तूं म्हजे लागीं उलय जेजू, तुजो संदेश म्हाका दी. I want to listen to you. तुज्या पांयाशी हांव आयलां जेजू, तुजें उतर आयकूं, तुजो संदेश घेवंक. खरो जिवो जेजू भोव पवित्र संस्कारान रावून आमचे लागीं उलयता, आमकां संदेश दिता. जेजू आमच्या काळजाचे कान उगड. जेजू आमच्या काळजाचे दोळे उगड. Open the eyes of my heart, Lord. Open the ears of my heart. तुझो संदेश म्हजे भितर येवं दी. सगळीं उबी रावया. The Lord be with you. A spirit, A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. glory be to you, O Lord. A dispute arose among them as to whom was the greatest. But he said to them, the kingdom of the Gentiles lorded over them, and those in authority over them are called benefactors. But not so with you. Rather, the greatest among you must become the slave of all. He is the one who is at the table and the one who serves. It is not the one at the table, but among you is the one who serves. The Gospel of the Lord. Praise be the Lord Jesus Christ. As we have gathered here to praise and worship God, the Blessed Trinity, the Father, the Son, the Holy Spirit, it's an opportune time to raise our hearts and minds to God, very especially as we are at this threshold of yet another election. The Gospel highlights the argument that took place within the disciples.
The argument was, who is the greatest? We know as we stand before the all-powerful God, the Almighty, there's no one greater than our God. But yet, at the human level, we aspire for greatness. We aspire for greatness, and this was also the sin of the apostles. They were arguing, who is the greatest? Who is the most powerful? And as we are at the threshold of this election, very often this election is a time where people want to show their power. People want to show their power. And how do we measure power? First and foremost, we measure power by the amount of control one has over the other. How I can control other people, how I can control their lives. But the greatest power that Jesus has shown us is on the cross, that He died for us, that He laid down His life for us, and He has won the world. It's not the power of influence that we have over other people, but power means to die and to live for the people. The second way power is displayed by the amount of resources that a person has. Maybe it could be financial, could be wealth. In the last few days, there has been a lot of power which is seen in terms of finances. People have thrown money in order to be elected. But what is true power? Jesus shows us. True power is not in money. True power is not in finances. True power is giving up one's life for the other, giving up one's life for his friends. He says there's no greater love than to lay down your life for your friends. To live for the other is in the sense true form of power. It's not about money, it's not about wealth. Pope Francis, when he went to visit Argentina, he told the people of Argentina, as Catholics we need to get involved into active politics. Not only try to be leaders or try to be politicians, but he says even though how messy, how dirty political life may be, we are all called to play our part. He was speaking in the context of Argentina, but when it comes to our own context, things are not different. Things are not different. So as we spend these few hours in quiet adoration, let us raise our hearts and minds to God, first and foremost, for what will happen tomorrow, for the entire process, that we might truly be involved, as Pope Francis has called us to be involved, and not to hold back, because he said, as we take part in active politics, as we take part in voting, we are becoming charitable. We are exercising the value of charity, that we are looking for a better world, we are looking for a better future. As we spend these moments in prayer, let that be at the topmost of our mind, that God has called us to involve in the world, that God has called us to involve in the lives of the other, that God has called us to involve in the life of our country. And as we are before the Blessed Sacrament, let us pray, very specially for ourselves, that God give us the grace to do what is right. Because we are surrounded by a culture that is too greedy, a culture where greed takes the uppermost position. The last few days, as the build-up towards this election, we have seen how this power to be greedy, just like the apostles who were thirsting for power, they were greedy in order to be the first and to be the second. This greed is also manifested in our own lives. Maybe in the way things were going about as these elections were building up, the power of greed that has overtaken many things. It begins right from our childhood, the kind of commercials that we watch in television. How much more can
I can get, how much more can I hold on to? But the Lord shows us what true life is all about. He had no place to lay his head. He had no place to lay his head. And therefore, we need to get away from this culture of greed and look into doing something good for humanity. The second culture that we see is the throwaway culture. Pope Francis often spoke about this culture, about the throwaway culture, where we use people and throw them away. Last few days, we've been watching a lot of videos, a lot of aspiring candidates for this election. We're visiting people. They're making a lot of promises. In a way, they were using people just for the moment. There were many people who questioned them, where will you be after this visit? In the next 5 years, you will not show your face. This culture has influenced all of us. And as we stand before this blessed sacrament, let us pray that we will not allow others to be used. We are praying to the Lord to give us the grace not to use others for our own selfish benefits. We pray for our leaders, we pray for those who are in this race, for these elections, that they may shun this culture of throwaway culture, that they may come out of this throwaway culture. They might not only use us for their own advantage. Another culture that we see and we are influenced in our day-to-day lives is the hanging out culture. We are there for a moment. We have seen people turn sides, take sides. That begins from our childhood. That we'll try to hang on with our friends once we are fed up of them, or we find them no more useful. We cling on to the others. We've seen this in the last few days. Hanging on to who offers the best. People switching sides. And it is here that we need to make our intentions clear. That we need to be there, just like Jesus was there, with one aim and one purpose, to do the Father's will. We are also called not to switch sides, but rather to do what God calls us to do. What God is calling us to do. We have seen in the Gospel, the apostles somehow feared or somehow understood that Jesus was coming about to bring about a kingdom that would be political. But they misunderstood that Jesus was speaking not about a political kingdom where there is welfare for all, but he was speaking about a spiritual kingdom. A kingdom that is built on prayer, a kingdom that is built on love for the other, a kingdom that is built in true fellowship, a kingdom that rejoices in the good of the other. Are we really trying to build this kind of a kingdom? Or is it a kingdom of greed? Or is it a kingdom of a throwaway culture? Or is it a kingdom of hanging out culture? We like to hang out for a moment and change as things change. What is true power? True power is what Jesus has taught us. True power is the power of love. Where God said, love God and love your neighbor. Where Jesus says, love God and love your neighbor. That is true power. When I love someone, truly, I want good to happen to that person. And that is what we mean by what true power is all about. And therefore, Jesus tells his disciples, true power, true thirst for power is to be of service, to be the servant. As we pray for these elections, we ask the Lord to give us the grace that whoever may be the leaders that may be elected, that they may truly be servants, that they truly come to serve others and to love others. The true power of God is, the true power that Jesus teaches us is the power of forgiveness. It's not a power of revenge. It's not a power to put down the others. It's a power of forgiveness. And therefore, as we spend these moments before the Blessed Sacrament, we pray that whatever we undertake,
or whatever is going to happen in our state tomorrow may be based on this same principle, principle of love, principle of forgiveness. May God in His goodness and may God in His grace teach us what is right. As we spend these few moments in prayer, we lift up to the Lord our innermost desires. We lift up to the Lord our whole state of Goa. We lift up to the Lord all those candidates who are in this election. May they truly understand God's message. May they truly be inspired by the great leader, Jesus Himself, who built His kingdom not on power, not on greed, not on switching sides, but always on love of the other. May love impel them. May love be the driving force. May love be in all that they do. As we spend these moments in prayer, this is our desire. This is our prayer. We pray to the Blessed Trinity, the Father, the Son, the Holy Spirit, truly to inspire all of us, that we might involve ourselves in choosing leaders who are motivated by love. We pray the Blessed Sacrament here that whatever be the will of the people, that God may truly inspire all of us to choose people who are right, people who are drawn by love. May God give us this grace. Amen. तुझो संदेश सुमया कितलो मधुर. तुझो संदेश सुमया कितली शांतताय हाडटा. भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजू, तूं आमचे बराबर आसाय. आमी सोत मानता. We truly believe that you are truly present with us. एलिसांवां जातलीं, निकाळ येतलो. हे सगळे दीस तयारी करता आसतना उमेदवार कशे, मतदार कशे, जाय तो वावर केला. सपोर्टर कशे, जाय तो वावर केला. We have slogged. We have tried to present the candidate in the best possible way. ही तयारी चलता आसतना आमी आवंडेल्यो. We have desired that this particular candidate be elected. May this particular candidate win. हो आमचो उमेदवार जिखून आयल्यार पुरो. हाका लोकांन वेचून काडल्यार पुरो. ह्या वेळार जेजू आमचें मन तुजे मुखार उकडटा. ह्या संवसारांत जियेता आसतना, ह्या समाजांत आमी जियेता आसतना दुबाव विरेत आतांच आमी नियाळ केला तशें जायतें आसा. आमी मागपाचें, आमी सोदपाचें, आमी रावपाचें. पूण ह्या सगळ्यान तुजो मोग जरी तर ना जाल्यार सगळें निर्फोळ. विंगास घेवंक न्हय, रिवेंज घेवंक न्हय, or not even to settle some score with somebody. कोणें म्हाका सपोर्ट केल्लो, कोणें म्हाका सपोर्ट करूंक ना हेंय पळोवंक न्हय एक उमेदवार कसो.
पूण ह्या जिवितांत खुशाल आसूं देखून सगळ्याहून चड तुजो मोग करूं आमकां फावो कर. Make us worthy, Lord, to love you more than anything else in this world. More than anything, more than anything, I love you, Jesus. More than anything, more than worldly wealth, more than life itself. I love you, Jesus. More than anything. More than anything, more than anything, I love you, Jesus. More than anything, more than worldly wealth, more than life itself. I love you, Jesus. More than anything. Nothing in this world can take your place. Nothing take your love away. Someday I will see you face to face. Look into your eyes and say, more than anything, more than anything, I love you, Jesus. More than anything, more than worldly wealth, more than life itself, I love you, Jesus. More than anything. Nothing in this world can take your place. Nothing take your word away. Someday I will see you face to face. Nothing in your eyes and say, more than anything, more than anything, I love you, Jesus. More than anything, more than worldly wealth, more than life itself, I love you, Jesus. More than anything, more than anything, more than anything, I love you, Jesus. More than anything, more than worldly wealth, more than life itself, I love you, Jesus. More than anything.
जेजूचेर तुजी नदर दवर, शांत जाव. शांत जाव. Be at peace. Look at him and be radiant. ताचो उजवाड तुजेर पडूं दी. He is looking at you right now. ह्या वेळार जेजू तुका पळयता. Look at him. He is looking at you. Do you need Jesus to walk with you tomorrow? फाल्यां जेन्ना तूं तुजें मतदान करूंक वेताय, when you are going to vote, do you want Jesus to walk with you? जेजू तुजे बरोबर चलून त्या पोलिंग बुथाचेर गेल्लो तुका जाय? Tell him. सांग तेका. तो आयकता. जेजू, तूं म्हजे बरोबर चल. तूं म्हज्या मनान तुजी चिंतना घाल. जरूय हांवें येवजण केल्या, जरूय हांव कोणाक मत मारतलो तें हांव जाणाशें दिसता. जेजू, तूं म्हजें मत तुज्या हातान घे. आय सरेंडर माय सेल्फ टू यू, लॉर्ड. तूं म्हजे बरोबर चल. And because, Lord, I want you to walk with me tomorrow to the polling booth, at this moment, I want to have that feel of walking with you to the polling booth. मत मारूंक वेता आसतना तूं म्हजे बरोबर आसा म्हूण म्हाका भोगूंक फावो कर. Imagine from your home, Jesus is walking with you to go to that polling booth. मत मारपाच्या ह्या जाग्यार, ह्या स्थानार वचूंक जेजू तुजे बरोबर चलता. चिंत, घेवन वच जेजूक. Take him to the polling booth. Take him to the polling center. Feel that Jesus is walking with you. Let him walk with you. You walk with him. जेजू बरोबर चल.
सुकन्यानी तें केले. Let Jesus walk with you. Hold his hand. चल ताचे बरोबर. तो तुझे बरोबर वेता. Sukon gele, Wotan sukon gele, Wotan sukon gele, Wotan sukon gele. चल जेसू बरोबर. तुझे मत फुकट वेतलें काय? म्हजें मत फुकट वेतलें काय? जेजू जरी तर म्हज्या हाताक धरता जाल्यार तें सुकून वेचें ना. जेजू जरी तर म्हजे बरोबर आसा जाल्यार म्हजें मत फळ दितलेंच. It won't dry up. I trust in you, Jesus. Let's walk with Jesus to that polling booth. चल ताचे बरोबर. म्हजें मत पयशांनी वो भिरांतीन वो धमकेन चिड्डोलां काय? ना. जेजू म्हजे बरोबर आसा जाल्यार म्हजें मत भिरांतीक, पयशांक, दुडवांक, आशेक चिड्डोचें ना. जेजू म्हजे बरोबर चल.
सुबापीक दिले सुबापीक दिले सुबापीक दिले एक वो vivo pokello vivo pokello ek wo vivo pokello ek wo vivo pokello ek wo vivo pokello Yes, Jesus, walk with us. फाल्यां जेन्ना आमी आमचें मत घालूंक वेता हांव जेजू, तूं म्हजे बरोबर आसतलोय म्हूण हांव सत मानता. त्या पासत म्हजें मत बेस्तेंच न्हय, वाटेर पडलेल्या भाशेन न्हय, कोणाक मारलें खंय गेलें देव जाणा असलें न्हय. I will know whom I vote. I will vote the one whom I choose to send as my representative to the assembly house. म्हज्या नांवान विधानसभेक जाका धाडूंक सोदता ताकाच मत मारतलो जेजू. You walk with me. You hold my hand, Lord. म्हजें मत बेस्तें सुकोवन वेचें ना जेजू. तूं म्हजे बरोबर आसाय जाल्यार बी विथ मी. म्हज्या मताक वालोर आसा. आय एम द सुप्रीम वोटर. म्हज्या देशाच्या संविधानान हे भाग म्हाका फावो केला. हांव सुकून वेचोना. म्हज्या मता वरवीं हांव बदल घडयतलों. वॉक विथ मी जीसस. म्हजे बराबर चल जेजू. कांटे खूब आसात. तुडवांची नोटां पावल्यात. एनवलप्स पावल्या. आशा म्हाकाय जाल्या. कोणे तरी हाडून दिल्यार पुरो. खंयच्याय उमेदवारान हाडूं. आशेच्या कांट्यांनी साहेबा म्हाका घुसपूंक दिनाका. आशेच्या कांट्यांनी साहेबा म्हाका शिरकूंक दिनाका. म्हजें मत ह्या आशेच्या कांट्यान शिरकोचें ना. तूं म्हजे बराबर आसल्यार. म्हजें मत भिरांतीन शिरकोचें ना. My vote will not be entangled in fear. म्हजे बराबर तूं चलताय जाल्यार जेजू म्हजें मत म्हाका कोणें फावोर केला देखूनय तें घुस्पोन उरचें ना. यू वॉक विथ मी. उमेदवार म्हजो पूण तुका जाय तो जावं दी. बिकॉज आय डोंट नो लॉर्ड हू इज द रायट वन. और इवन इफ आय नो or even if I think I know, my choice still could be wrong. तू चल जेजू म्हजे बराबर. तुका जाय ताका विचून काडून म्हज्या हाताक दवर. म्हाका ते पोलिंग बुथार व्हर. वॉक विथ मी जीसस.
I will not be entangled in prejudices. I will not be manipulated. I will not be entangled. हांव शिरकोन उरचो ना. म्हजें मन भुलोवपाक जायत्या जाणांनी प्रयत्न केला. जायत्यो वस्तू म्हाका सांगल्यात, म्हाका आशा दिल्या. हांव घुस्पोन उरचो ना जरी तर तूं म्हजे बराबर आसाय जेजू. वॉक विथ मी. तूं म्हजे बराबर चल्लो जाल्यार बरे जमनीर म्हजें मत पडटलें. I am hopeful, Lord, that my vote will make a difference. It will be in the good soil. बरे जमनीर म्हजें मत पडटलें कित्याक तूं म्हजे बराबर आसाय. तुका जाय तें मत हांव मारतलो जेजू. चल म्हजे बराबर जेजू. Let me feel that you are walking with me. Let me imagine. Jesus, walk with me. Vivo pongelo, vivo pongelo. Shiu 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 bi shiu raile. Shiu 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 bi shiu raile. Shiu raile bi bore zomanir polle. Shiu raile bi bore zomanir polle. Bot pik dile. Bot pik dile. Bot pik dile. Bot pik dile. Ik vopi vivo pongelo. जेजू तूं आमचे लागीं उलयता तेन्ना आमकां सगळें समजता. तुज्या शुभ वर्तमान तूं आमकां शिकयताय. तूं आमचे लागीं उलयताय. ह्या वेळार तुजें उतर आमच्या कानार नव्यान सादूय. तूं आमचे लागीं उलय सोम्या. उलय सोम्या. तुजो चाकोर आयकता. तुजे काकलुतीक दुनिया आमी उलो मारता. तूं आमची काकूत कर. कित्याक आमचे भोंवतणी सगळेंच कुफुजांव जाल्लें आसा. आमचे मुखार
सगळें सांडलोलेशें दिसता, सगळें हाल्लां दोल्लां कुफुजांव जालां, तुका आमी उलो मारता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां दादल्यांत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. सत मानता देवा, सोदपेदार देवा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुन्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कश्ट सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोदपेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सासणाच्या बापा, तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दोन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर. हांव तुका भेटयता जेजूच्या बोदुकेस कश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस
도냐 예수 그리스도 지구로 이로본 어떠니 되어본 암찬이 약해서 사라져 반반자 파리보나 가티 아우두가 베토이다 예수 자오도 그리스도 사가디 암지아니 속야 소사라시가 굳고 예수 자오도 그리스도 사가디 암지아니 속야 소사라시가 굳고 예수 자오도 그리스도 사가디 암시아니 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 속야 소사라시가 굳고 Zaznacza Baba, Tudzia moga ciaputa amcia donia, Jezu Krista ci gurani rogot, Otmani deupon, amciani akia sonsaracha, Patkancha faripona kahati. How to Jesus 자오도 그리스도 사가디 암시아니 속야 소사라시가 굳고 예수 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 자오도 그리스도 사가디 암시아니 속야
संसाराची काकुतकोर जेजूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतकोर जेजूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतकोर जेजूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतकोर सासनाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दोन्या जेजू ख्रिस्ताची कुडानी रोगान ओतमानी देवपण आमच्यानी आख्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका पेटयता जेजूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतकोर जेजूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतकोर जेजूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतकोर जेजूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतकोर जेजूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतकोर जेजूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतकोर जेजूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतकोर जेजूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतकोर जेजूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतकोर जेजूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतकोर सासनाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दोन्या जेजू ख्रिस्ताची कुडानी रोगान ओतमानी देवपण आमच्यानी आख्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका पेटयता जेजूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतकोर जेजूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतकोर जेजूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतकोर जेजूच्या बोदुकेस गोष्टा खातीर
आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर तुझे काकलुतीन आमी शांत जाता सगळीं आमी जेजूक पळोवया शांत जावया उस्कार घे तुजे भितर जेजूक तुजे भितर सरून दी तुजे बराबर तो फाल्यां चलूंक जाय टेक हिम इन ब्रीथ हिम जेजू तू काकलूत सार तू आमची काकलूत करताय देखून तुझे उतर आयकूंक तुजी काकलूत चाकूंक तू आमकां फावो करताय आमचे मुखार घुसपा गुंदळ जाल्लो आसा वी आर caught up in confusion, Lord. आनी आमचेच मतीन आमी आनीकूय कुफुजावांक सांपडटले हांव घुसपा गुंदळाक सांपडटले हांव आमचें घुसपल्लें मन तुजे मुखार आमी पयलीं उबारता आनी तुजें उतर आमी आयकूंक सोदता
ह्या व्हिडिओंतल्यान आमचें घुस्पल्लें जिवीत एके भाशेन दुनिया आमी तुजे मुखार मांडटा. Not just what is in this video, but beyond. Everything that is happening in our lives. सगलो घुस्पागोंदोळ तुज्या पांयाशी आमी हाडटा जेजू. सोडूंक सगळ्यांक केन्ना येतलो. कोणाक खबर ना. जिरूल येतलो. तो आयला आमचे मदें. आमी ताच्या म्हऱ्यान वचपाक पयस रावल्या. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. जेजू तुजें उतर आमचे लागीं उलय. आमी तुजें उतर आयकूंक सोदता. तुज्या उतरान आमकां शांत कर. तुज्या उतरान आमकां जागृत कर. देवाचें उतर आयकूंक सगळीं आमी उबी रावया.
जेरेमियास प्रवद्याच्या पुस्तकांतले वाचप 17 वोड 5 ते 7. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जी कोण मनशाचेर विस्वास दवरतात, जी कोण कुडीच्या बोडार पातयेतात आनी जांचे काळी सर्वेस्परांतान पयस वेता तांचे शिरा पडूं. ओरोण्यांतल्या जिरकुटा सारकीं ती, कितें बरें येत तर तें तांकां भोगूंक मेळचें ना. ओरोण्यांतल्या कोड्ड्या सोड्यांचेर खाऱ्या लोक रावो नासलेल्या गांवांत तांकां तिकाण करूंक पडटलें. सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावतात ती सुभागी, तांचो विस्वास सर्वेस्पराचेर. उदकाचे दोडेर लायिल्ल्या रुखा सारकीं ती, तांचीं पाडां उदकाशी पर्यान पावतात आनी गरमी पडटा तेन्ना तांकां कसलीच भिरांत ना, कित्याक तांचीं पानां पांचवी उरतात. दुखवलेल्या वर्साक दुकोडाच्या वर्साक तांकां हुस्को ना, ती फळां दीत आसतलीं. देवाचे उतोर्ये. देवाचे व्हड उपकार. मोगाड बाबा भयणीनो, जेजू मुखार आमी आसाव. जेजू आमचो सोमी, आमचो राखणदार, आमचो अधिकारी. ह्या आमच्या सोम्याशी आमी ह्या वेळार मागण्याच्या मनांत हांगासर जमल्या आनी जायतीं दूर संपर्कांत आमकां ह्या माध्यमांतल्यान पळयता. खरेंच ह्या जेजूचेर आमी नदर घालुया, कित्याक फाल्यांचो दीस लोकशायेच्या अधिकाराचो दीस आमच्या राज्यान. कांय बरी उतरां देव आमकां जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं दिता आनी कांय बरी उतरांनी तो आमकां पाचारता आनी म्हणटा, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जी कोण मनशाचेर विस्वास दवरतात, जी कोण कुडीच्या बोडाचेर पातयेतात आनी जांचे काळी सर्वेस्परांतान पयस वेता तांची शिडा पडूं. विचार तुमकां आनी म्हाका. तोच सर्वेस्पोर आज तुका आनी म्हाका विचार करता. आमी फाल्यांच्या दिसाक मोत मारूंक वेतल्या. आमी हाचे पयले देवाच्या उतराचेर नियाळटा आसतना 2 उतरां आमच्या पाद्री बाबान आमकां सांगलीं. थ्रो अवे कल्चर आनी हँगींग कल्चर. गोंयक ह्या घुसपागोंदळाक आमी सगळीं सांपडल्यान. अशेंच ह्या उतराचेर नियाळटा आसतना गोडेक ह्या उतरांतल्यान देव आमची मनां उजवाडोंक सोदता, कित्याक आमी मनशाच्या बोडाचेर पातयेता. मनीस ह्या संवसारांत आपूण पदवेदार म्हूण समजता. सगळे पदवी, सगळे अधिकार, सगळे दुसऱ्या वयर जुलूमशाही चलोवपाचो हक आपल्याक आसा अशें मनीस आपलेच जुट्टी प्रमाणे समजता. पूण देव आमकां आयच्या ह्या वाचपांतल्यान सांगता, जो आपल्या कुडीच्या बोडाचेर पातयेता आनी जाचे काळी सर्वेस्परांताय पयस आसा ताचेर शिरा पडूं. गुडीक आमची गोप हे भाशेन जाल्या आसतली. आमी गुडीक आमच्या बोडाचेर पातयेवन जियेल्या, सर्वेस्पराचेर आमी पातयोंक ना. आनी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळटा आसतना एक उतर आमकां मेळटा, ओरोण्यांतल्या जिरकुटा सारकी आमी जाल्या. गुडीक आमचें मन, आमचें काळीज एका जिरकुटा भाशेन जालां. जिरकुटाचेर आमी नदर घालता तेन्ना बाबा भयणीनो, हे जिरकूट दुसऱ्यांक केन्नाच आसरो दिवंक पावना. हे जिरकुटा पोंदा कोणूच सावडी घेवंक वचना. हे जिरकूट ना एक फळ दिना, ना म्हूण एक फुलां दिना. हे जिरकूट
आमी कातरून उज्यांत उडयता. असली गोत गोडेक आमच्या वेव्हारांतल्यान जाल्या. आमी जायते फावटी जो होक देवान आमच्या सुविधाना प्रमाणे आमकां बाबा भयणीनो दिल्लो, भोव करून फाल्यांच्या दिसाक हो होक आमी जाहीर करतले. हो होक आमकां विबाडना जावं, हो होक आमी सोडून दिना जावं, हो होक आमचो जो आमकां अधिकार ह्या सुविधाना प्रमाणे मेळटा तो विबाडिना जावंक देव आमचे लागीं आज उलो मारता. आमचेर गुडीक शिराप पडले फाटल्या कितल्याच वर्सांनी, कित्याक आमी त्याच मनशांक विचून काडले. आमी गुडीक आमच्या बेसार मायेन दुसऱ्यांक संदी दिली. आमी गुडीक तांच्या बोडाचेर पातयेवन रावले. आमी गुडीक अदीक आनी अदीक बाबा भयणो आशाडी जाले. थोड्याच पयशांक लागून आमच्या फायद्याक पडून आमी गुडीक त्याच मनशांक विचून काडले. आमकां दिसलें गुडीक ते मनीस अदीक एक्सपिरियन्स, ह्या मनशाक अदीक जाणवाय आसा, ह्या मनशाक अदीक बाबा भयणीचो अनुभव आसा, ते गुडीक आमचें बरें करतले. पूण असल्या मनशांनी आमचें पाड केलें. न्हयच आमचे श्रिस्तीचें तांणी पाड केलें. असल्या मनशांनी आमचे बाबा भयणीनो ह्या भावपणाची जी संबंद आसले ताचे मदें फूट घातली. असल्या मनशांनी दुसऱ्या मनशाक हाडून आमची जुलूमशाही चलोवंक तांणी अधिकार दिलो. आमकां विचारिनासतना जायते कायदे तांणी काडले. गुडीक आमचेरूच देव म्हणटा तुमचेर शिराप पडूं, कित्याक तुमी सगळीं जिरकुटा भाशेन जालीं. तुमी सगळीं तुमची पाडां बाबा भयणीनो ह्या मनशाच्या हातांनी दिलीं. तुमचें जिवीत जेन्ना तुमी मोत मारूंक गेलीं तेन्ना तांचेर तुमी पातयलीं. आज परतून एकदां तो देव आमकां उगडास करता. तुमचो अधिकार जो सुविधाना प्रमाणे तुमकां दिला ताचो बरो उपयोग तुमी करात. ओरोण्यांतल्या कोड्ड्या सोऱ्याचेर आनी खाऱ्या लोक रावनासलेल्या गांवांत परी तुमी जायनाकात. कित्याक देव तुमकां अदीक आनी अदीक देण्यांनी भरतलो जेन्ना तुमी सर्वेस्पराचेर पातयेवन तुमचें जिवीत सारतल्यात. आनी जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेवन आपलें जिवीत सारता तो अदीक सुभागी, कित्याक ताचो विश्वास सर्वेस्पराचेर आसा. आमी आमचो विश्वास ह्याच जेजूचेर दवरुया. कित्याक आमी म्हणलां तो आमकां फाल्यां ह्या मतदान केंद्राचेर व्हरतलो. आमचे अंतस्करण घडीक तो आमकां जागृताय हाडटलो. होच जेजू जे आतां आमी दुर्गाचेर बसून आसा, आमी म्हणटा तांकां इंग्लीश भाशेन फेन्स सिटर्स. आजून निर्णय ताणें आपल्या जिवितांत करूंक ना. आजून ते रावल्यात. कोण ना कोण आमकां कितेंय तरी दितलो. फूल ना पाकडी आमकां दिवन आमकां मोत मारूंक कितें व्हरतले. आजून थोड्यांची मनां घुस्पोल्यांत. असल्या मनांक, असल्या भावांक, असली आमच्या आशाडी बाबा भयणांक आमी ह्या जेजूशी उबारुया. ताचेर आमी विश्वास दवरुया. कित्याक जो मनीस सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवता ताची पाडां उदकाच्या दोडेर लायलेल्या रुखा सारकी हिरवी, केन्नाच ती बावची नात. केन्नाच ती बाबा भयणो सुकची नात. केन्नाच बाबा भयणीनो तांकां जीव नासलेले पर्यंत ती जिवची नात. देवाचें उतर काय बरें सांगता आमकां, गोरमी पडटा तेन्ना तांकां कसलीच भिरांत ना. कसलेंय वादळ मोड आयलें जाणां आमी मोत दिला तो उमेदवार आमचो फुडार बरो करतलो. बरवसो आसा आमकां जाका आमी विचून काडटल्या हो मनीस आमच्या राज्या खातीर वावुरतलो. बरवसो आसा आमकां की आमची उदारगत तो बरे तरेन करतलो. भावार्थ आसा आमकां की आमचे सृश्टीचे, आमच्या पर्यावरणाचे सांबाळ हे उमेदवार आमचे करतले. आनी हाका लागून बाबा भयणो आमकां कसलोच हुस्को नासतना पूण जेजूचेर पातयेवन आमकां ते बरीं फळां दीत म्हूण आमी भावार्थान फाल्यां मोत मारुया.
आमच्या अधिकाराचो बरो उपयोग आमी करुया. आमकां दुसऱ्यांनी बोटां दाखोवची न्हय. आमी बाबा ह्या गोंयच्या राज्याचे एक उदाहरण आख्ख्या आमच्या इंडियेच्या देशाक जावया. जाय तें जालें, उमेदवारांनी जाय तें केलें, पूण फाल्यां आमी राजा. आमी आमचो अधिकार बाबा भयणीनो थंय आमी दाखोवंक वेतले. ह्या अधिकाराचो बरो फायदो आमी काडुया. आमी खोशयेसा प्रमाणे बऱ्या मनशाक विचून काडुया. फिलिपिन्स ह्या गांवांत जालीं जायतीं वर्सां जेन्ना थंय बाबा भयणीनो तांचो प्रेसिडेंट आकिनोस मार्कोस आकिनो म्हणटा तो जेतालो तेन्ना पोवीस सभेन बाबा भयणीनो एक उलो मारलो आनी सगळ्या पाद्रींनी माद्रींनी बाबा भयणीनो भायर सरात म्हूण लोकांक उलो केलो. आमचें धोरण फाल्यांच्या दिसा हें जावं दी, भायर आमी सरुया. मोत मारूंक आमकां आसा जाल्यार अधिकार आमी वापरुया. भितर रावची न्हय. आसूं पाड पडों कांयच बदल जावचे ना, आमकां कांयच मेवचें ना, कोणूच आमचेशी येवंक ना, आमकां कसलो फायदो हें चिंतून आमी वेचें न्हय. पूण ह्या राज्याच्या बरेपणा खातीर, येतले पिळगे खातीर अदीक आनी अदीक तांकां बरेपण हाडूंक, येतले पिळगे खातीर बरें मेळूंक ती आमकां फाल्यां बोटां दाखयना जावंक आमचो अधिकार आमी वापरुया. जायते मनीस आसतले दुरुपयोग करपाचे, तांची मनां उजवाडाय म्हूण जेजू लागीं मागुया. जायते मनीस आसतले आमकां कुसावपाचे फाल्यां वाटेर, जशें जेजूक सैतानान ताळणेंत घातलो ते भाशेन आमकांय वाटेर ताळणेंत घालूंक जायते मनीस मेळटले. तांचे आमी आयकुचे न्हय. अंतस्करणाची चवकशी करून मोत आमी मारुया. देवाचो आदार आमच्या सांगाता सदांकाल आसतलो. तो जेजू आमकां हे सुभागीपण, हे प्रमाणीकपणान जिवंक आदार दितलो. तर ह्या वेळार ताचीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेतना हेर आमची जी बाबा भयणां घुस्पल्यात, जी बाबा भयणां आजून निर्णय करूंक पावूंक नात, जी बाबा भयणां आजून दुसऱ्याच्या बाबा भयणो गुलामपणांत आसात, जी बाबा भयणां समजतात तांणी म्हजें काम केलां, तांणी म्हाका मजत केल्या, तांणी म्हाका कितें ना कितें आदार दिला, असल्या मनाच्या मनशांक उजवाडाय म्हूण जेजू लागीं मागुया. अदीक आनी अदीक जी बाबा भयणां आपूण एक पंगड करून आपूण ताचे फुडारी, जे अंधभक्त अशें आमी म्हणटा, जे दुसऱ्याचें बरेपण चिंतनात, असल्यांक सगल्यांक पयसाय म्हूण जेजू लागीं आमी प्रार्थुया. तेन्नाच की सगल्यांक आमकां हें प्रमाणीकपणान जिवंक सुभागीपण मेळटलें. हेंच आमकां फावो जावंक त्याच जेजू मुखार आमी प्रार्थना करुया. जेजू तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. जेजू तुजी उतरां आमच्या पावलांक उजवाड. जेजू तुजी उतरां आमच्या न्हिदलोल्या काळजांक जागृताय. तुज्या नांवान आमी जायतो उलो आयकला. उठात, जागे जायात, जागृत जावात. उठात, जागात. खंय, कित्याक? कितें घडलेलें आसा? कसली परिस्थिती आसा? वेगवेगळे तरेची आमची परिस्थिती दुनिया. उठपाक गरज आसा. आनी फाल्यांचो दीस 14 फेब्रुवारीचो एक खेरीत दीस ही जागृताय दाखोवंक फकत एक मोता वरवीं. म्हजें एकूच मत आनी ह्या एक मताचेर हांव बदल घडयतलों. कांय खीण उठपाचे, जागे जावपाचे
आमच्या दोळ्या मुखार आतां आमी हाडुया. हो ल्हानसो व्हिडिओ आमी पळयतले. थोडीशी परिस्थिती आमच्या गांवची, आमच्या गोंयची, ही परिस्थिती आमच्या दोळ्या मुखार दवरून जेजूच्या पांयाशी ती हाडुया. आनी हें जागरण, ही जागृताय आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण आमी मागुया. देवान दिल्लें दायज दर एका गोंयकाराक गोंयकार अभिमानान आनी उर्बेन जियेता. गोंयची संस्कृताय, गोंयची भाशा, गोंयचें जेवण वेगळें. गोंय माणकुलें कोरें, पूण प्रत्येक गोंयकाराचें काळीज गोंयच्या मोगान लासता. गोंयांत 450 वर्सां पोर्तुगेजाचें राज चलयलें. आमच्या पुर्वजांनी अत्याचार, कश्ट, दूख सोंसले आनी आमकां गोंयकारांक सुटका दिवपाक आमचे सुटके झुजारी झुजले आनी आमकां स्वतंत्रताय मेळून दिली आनी पुर्तुगेजाच्या गुलामांतली आमकां सुटका दिली. पूण खरेंच आमच्या गोंयकारांक आनी गोंयाक सुटका मेळ्ळ्या काय? खरेंच आमची संस्कृताय, आमचो सैम, आमची अस्मिताय सांबाळून उरल्या काय? आमचें सोबीत सुंदर माणकुलें गोंय सुरक्षीत आसा काय? आमी आमकांच हो प्रश्न विचारुया. म्हाका वाचयात, म्हाका सालवार करा, म्हाका ह्या बांदकडींतल्यान सोडात. भुरग्यांक जागे उठात. माझे कडेन हो अत्याचार सोसूंक जायना. जर हांव सोंपलें जाल्यार तुमी सोंपतली. म्हज्या कुसम्यांत आशिल्लो सेम हें नश्ट करपाक उठला. मादाय तुमकां चाल दिवपी आनी म्हाज्या जिवितान शितळकाळ हाडपी, तुमची शेतां पाटां पिकोवपी, तुमकां उदक दिवपी. पण ह्या राक्षसांनी तिका पिकोवन हावलें. उठानो, जागे जायात, उठात. जर अशेंच चलत रावलें जाल्यार आमचो विनाश जातलो आनी आमी सोंपतलीं. भुरग्यांनो, उठात, जागे जायात, उठात. कितले दीस जाले ह्या उदकाक अशेंच वळपाचें येता आमी. 15 दीस मायज जाल्या सायबीणे, नळाक उदकूय ना आनी कांयच ना. इतले पयस आमकां बांयचेर वयचें पडटा उदक हाडूंक. हय गे, सारखे त्रास जाल्या. कंप्लेनी सुद्दां केल्या ते आयकना मगे. उदक तेंच्यांनी फुकट म्हणला. उदक फुकट असल्या नळाचें उदक आमी भरतली मगे. बिलां बरें येता हें व्हरपाक. पयशे मात सोडिना एक आपलो. हेच न्ही. आगे हे काकी कसल्यो खबरे गे उदकाच्यो? हय बाबा. आगे आतां आनी भिवपाची कांयच गरज ना. सरकारान वयर पायपलायन घातल्या हय. आतां आमकां सद्दां उदक येतलें. दिसी रात उदक भरा मागीर. खरेंच सांगता तूं? आनी कितें तर काल हांवें पेपरारूच वाचलेलें. ओगी राव, ते फक्त नांवान आमच्या पायपलायन्यो. फायदो सगळो त्या बिल्डिंगकारांक. आमकां कांयच 1 रुपयाचोय फायदो ना तातूंत.
हय हय हांवें आयकलेलें थंय ड्रेनेज सिस्टम सुद्दां ना तिंचो सगळो कचरो आमकां पावतलो तो हांगा सकयल हय आणि वेगवेगळे दुयेंसां करून आमी मरपाची उरल्या आणि कांयच ना हातून. आगे माझे देवा आणि कितें करपाचें तर मुखार पयल्यो तरी ह्यो बांयो आशिल्ल्यो तुमी जाणटेल्यांनी करून दिल्ली म्हणून आमी उदक पिल्ली आतां मुखार आमकां कोण दितलो उदक आमी खंयचे हाडटले हेजेर तरी कसलोय विचार काडचो पडटलो मुखार आमचे पिळगेक खंयच्यान आमी उदक दितले शी बाबा कितें ना कितें करचेच पडटलें आतां. चल चल या जिवा बरें दिसलें. अरे इलेक्शन लागीं पावला मरे कोणाक वोट मारतलो रे तूं? इलेक्शन ते इलेक्शना पड रे आम कित्याक पडला आमगे 2 वोटाचे तेंगे फायदो जावपा हा. तूं वगीर तें इलेक्शनाक बेगीन बस नाका आम कोप मारया सुशेगाद. अरे तेच न्ही रे तें गोंयच्या फुडाराचें चिंतूंक जाय रे तेमी सांबाळलें म्हूण जायना आमी कितें करूंक जाय न्ही. गोंयचो फुडार अरे जाय जाण बोवाळ मारताय थिंगा सेव गोवा म्हूण आम 2 जाण गेल जाय आनी कांय डिफरन्स जावपा ना. आम सुशेगाद कोप मारया सुशेगाद न्हिदपा पांय वयर काडून न्हिदया. तूं बी नाका आम कोप मारया. तूं वचपानी म्हणट मरे वचपानी वचपानी आमगे आनी 2 वोटां कितें फायदा तेंका हय तूं पाड पड तेंका आम मारया कोप. सरा विधान अरे तुमकां ती आयकूंक येना रे ती गोंयची माय आवाज करता तुमकां आयकूंक येना रे ती गोंयची मरे ती जेली तांकां फोन करून तुका ती आयकूंक येना रे तुमकां ती आयकूंक येना रे. हो सांगा चल्लो बेश्टी तोकली हाय नाका आम सुशेगाद थिंग कोप मारपा येयले तूं बेश्टी तोकली हाय नाका गॉप मारपाक गेलो अरे तुमची माय रोडटा मरे तुमची माय रोडटा मरे काय कळत नाही रे. हा अरे ती भोनकणीच असा होय होय आवाज येता चुकले साडे आवाज येता किती करता रे तुम्ही कळना नुस्त जाता म्हणून तुमचे गोंय नुस्त जाता म्हणून तुका कळना रे. ए पिशा कसं घातलं हांव पिसो अरे तू पिसो तुम्ही पिशे तुम्ही अरे तुमची गोंय माय मरता आणि तुम्ही किती करतात काय नाही. तोकली हाय नाका मातशें वचले वच पिशा नुसा सुशेगाद नुसा पासून नाही पिवपा पासून नाही मारे तूं पी घे ना तुम्ही म्हाका हसतात हा म्हाका हसात तुम्ही आता तुम्ही म्हाका हसात हे तुमचा वेळ येतलो तुम्ही सगळे मरतले गोंय माय काबार जातली गोंय माय काबार जातली आणि तुम्ही सगळे मरतले हसात म्हाका हसात ना अशें जावचें ना आमचे गोंय काबार जावचें ना आमकां कितें तरी करचें पडटलें. उठात गोंयकारांनो जागे जायात गोंय काबार जावचे पयलूच गोंयाक साल्वार करात. एकवटाचे पाऊल ते वेगी मारूया चालया फुडे फाटी पळय नाका मांद्री शेंद्री हातान घेवन गोंया सामावया
जाल्यार सोगले आमी पडटले फोणान बाबा म्हज्या लिपोन कितें चिंताय उगड तुजें दार गोंयचे मातेक आवाजाय जेजू आमची परिस्थिती आमचें गोंय आनी हे आमच्या गोंयचे पासत आमी गोंयच्यो पूत धुवो एक निर्णय जो निर्णय फकत बोट लावपाचो just a touch of the finger I'm going to vote म्हजी गोंयची सृश्टी राखूंक म्हजी गोंयची परिस्थिती समाजीक परिस्थिती तरणाट्यांची परिस्थिती आमच्या दिसा दिसपट्टे गरजो the daily needs दुर्दशा जाल्ली आसा तुझी जाणवाय आमकां दी सगळीं उबी रावून देवाचें उतर आमी आयकुया उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचो मामरेतावन भायर सरून ते दादले सोदोम दिसती पडटा थंय गेले आनी तांकां वाट दाखोवंक अब्राम तांचे फाटल्यान गेलो सर्वेस्परान म्हणलें अब्रामाचें व्हडलें राष्ट्र जातलें आनी ताचें नांव घेवन संवसारांतलीं सगळीं राष्ट्रां आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं म्हणटच हें हांव करूंक वेता तें अब्रामाक लिपोवन दवरूं आपल्या भुरग्यांनी आनी कुटुंबा प्रमाणीकपणान आनी नितीन सर्वेस्पराची वाट सांबाळूंक ताणें हुकूम घालच्याक हांवें ताका विचून काडला हे भाशेन अब्रामाक आपणें बासायलां तें सर्वेस्पोर घडून येशें करतलो तर सर्वेस्परान म्हणलें
सोदोमाची आनी गोमोराची बोबाट भोव व्हड, तांचें पातोक भोव व्हड. म्हजेशी बोब पावल्या त्या प्रमाणे तांणी खरेंच तें सगलें केलां वो ना तें पळोवंक हांव सोकला देंवतलों. हाची खबर हांवें घेवंकूच जाय. म्हणटच ते दादले थंय तावन सोदोमाचे वाटेन गेले. पूण अब्राम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. ताचे बुगलेक वचून ताणें म्हणलें, खोट्या बरोबर प्रमाणीक मनशांचोय तूं खरेंच इबाड करतलोय? ह्या शारांत आसलेल्या 50 प्रमाणीक मनशां आसतीत. खरेंच हांचें तूं निसंटन करतलोय? ह्या शारांत आसलेल्या 50 मनशांक लागून तें शार तूं वाटावचो नाय? असली वस्त करूंक चिंतिनाका. खोट्या बरोबर प्रमाणीक मनशांकूय मारप म्हणल्यार प्रमाणीक आनी खोट्यांक एकेच तरेन वागयल्ले भाशेन जालें. असलें करूंक चिंतूंकूच नाका. आख्खे प्रित्मेचो मुनसुबीदार नीत करचो ना? सर्वेस्परान म्हणलें. सदोम शारा भितर 50 प्रमाणीक मनशां म्हाका मेळ्ळ्यार तांचे खातीर हांव सगल्या गांवांक बक्षितलों. अब्राहमान जबाब दिलो, हांव धूल आनी गोबर जावनूय सर्वेस्परा मुखार अशें उलोवंक फुडें सरतां. घडये 50 5 जाणां उणी आसतीत. 5 जाणांक लागून आख्ख्या शाराचें तूं निसंटन करतलोय? ताणें म्हणलें, ना. थंय 45 मेळ्ळ्यार हांव निसंटन करचो ना. अब्राहमान आनीक एक पावटी म्हणलें, घडयेक तुका 40 मेळटीत. सर्वेस्परान म्हणलें, ह्या 40 खातीर हांव निसंटन करचो ना. अब्राहमान म्हणलें, हांव आनिकूय उलयन जाल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण फाती येता. थंय घडयेक 30 आसत. ताणें म्हणलें, ह्या 30 खातीर हांव निसंटन करचो ना. सर्वेस्परान म्हणलें. अब्राहमान सर्वेस्पराक म्हणलें, सर्वेस्परा लागीं आनीक उलोवंक हांव फुडें सरतां. थंय घडयेक 20 आसतीत. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ह्या 20 खातीर हांव निसंटन करचो ना. अब्राहमान म्हणलें, हांव आनीक एकूच पावट उलयल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण म्हाका बरवासो आसा. घडयेक थंय 10 आसतीत. सर्वेस्परान म्हणलें, ह्या 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसंटन करचो ना. अब्रामा कडेन उलोवन जातूच सर्वेस्पर गेलो आनी अब्राम आपल्या घरा परतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. बसूया. तुमच्या भाव भयणीनो, उत्पत्तीच्या पुस्तकांतले आमी आतांच आयकलां तें देवाचें उतर. अब्रामा मदें आनी देवा मदें ही भासाभास. देव अब्रामाक भेटूंक आयिल्लो मामरे म्हणटा थंयसर, आनी देवाची सेवा केल्या उपरांत जेन्ना देव भायर सरता, जे 3 जाणांच्या रुपान देव आयिल्लो, तेन्ना तांकां पावोवंक म्हणून गेल्लो. जशें आमी आमगेर कोणूय सोयरो येयत जाल्यार तांकां पावोवंक वेता. घडये बस स्टँडार पावोवपाक वेता, वो गाडयेशी पावोवंक वेता. आनी आपली सेवा करतल्या आनी जाका आपूण वेंचून काडटा त्या अब्रामाक आपणाची येवजण सांगनासतना कसो रावत, हो देवाचो प्रश्न. म्हणटच
जें कितें हांव करचो आसा, जी येवजण म्हजी आसा ती हांव अब्रामाक कळयतलो. आनी येवजण कसली? सदोम आनी गोमोरा ही शारां वायटान पातकान बुडलोलीं. थंयसरले राजा, थंयसरलो लोक सगळेंच एके भाशेन भश्टवल्ले. आनी ह्या भश्टवल्ल्या शाराक देव पळयता. थंयसरलो आवाज म्हाका आयकूंक आयला, थंयसरली बोब म्हाका आयकूंक आयल्या, थंयसर ओनीत घडटा ते बोवाळ मारलेली म्हाका आयकूंक येता. सदोम आनी गोमोरा सगळे तरेचें वायट. बरे मनीस आसले ते पासून थंयसर वायट जावन गेल्ले. आनी असल्या वेळार एके भाशेन देवाक वीट आयलोली ह्या शाराची. असल्या मनशांक हांवें रचूंक ना म्हणटच असल्या मनशांक दवरून फायदो ना. हांव तांचें निसंटन करतलो. हें देवाचो निर्णय, हो देवाचो निर्णय. तांकां हांव निसंटन करतलो. सदोम आनी गोमोरा ही शारां लासून उडयतलो. आनी ही येवजण देवान अब्रामाक कळयली. भाव भयणीनो, आमी आयकलां कशे भाशेन अब्राम वडे सदोम आनी गोमोरा ताचें कोणूच न्हय, तें ताचें शार न्हय. त्या शारान ताचो एक सोयरो आसलो, ताची फामील आसली. पूण ह्या सगल्यांक काबार करिना जावपाक देवा लागीं कशे भाशेन आणपण करता तें आमी पळयता. वडे हें आख्खें शार वायट, वय हें पातकी, तांणी वायट केलां. पूण तांचे पासत विनंती करपाक अब्राम मुखार सरता. भाव भयणीनो, आयज घडी आमचेर परिस्थिती आयल्या गाय, देवान येवजण काडल्या गाय, आमचेंय निसंटन करूंक. कित्याक ज्यो वस्तू आमच्या मुखार घडटात त्यो पळोवन आमकां दिसता आमचें निसंटन जावपाचें आसा. आतां एलिसांवां आसात आनी एलिसांवां जाल्या उपरांत पासून जायत्या जाणांक आमकां हो भरवसोच ना. एलिसांवां तेच जिखतले, तेच येतले, तेच आमचें निसंटन करतले. आमी बेश्टेच बोवाळ मारता. असलीय जायत्यो वस्तू आमी घडये उलयता. भियेल्लीं आसा आमी. आनी आमकां घडये दिसलेलें आसा जालें काबार. आतां आमचें गोंय काबार जावपाचें आसा. हीं उतरां आमी जायतीं जाणां म्हणटा, आमचें गोंय काबार, आतां काबार जावपाचें जालें. कितलेंय केल्यार कांयच जावचें ना, तेच जिखतले. आनी सगलीं आपलीं षडयंत्रां चालू दवरलेलीं आसा, तयार दवरलेलीं आसा. कशे भाशेन जिखपाचें, कशे भाशेन वेगवेगळीं आडगां करपाचीं. EVM मॅशीन आसा, बुथ्स आसात, गव्हर्मेंट मिशनरी आसा. हें सगळें वापरून आमचो काश्यांव तयार केल्लो आसा अशें घडये आमकां दिसलेलें आसा. म्हणजे आमी खंय तरी चुकल्या, आमी पातकान पडल्या, आमी आमची जबाबदारी सोडल्या आनी ह्या पासत निसंटनाचे वाटेर आमी पावल्या. गोंयकार निसंटनाचे वाटेर पावला. म्हणजे देव आमकां खास्त लायता, देव आमकां विटला गाय. आमकां खबर ना घडये जायत कित्याक दिसता ते भाशेन इतलें सगळें केल्या उपरांत, बोवाळ मारल्या उपरांत, प्रोटेस्ट केल्या उपरांत, विनंती केल्या उपरांत, मेमोरेंडम्स धाडल्या उपरांत जरी तर कांयच जायना. आनी एलिसांवाची पद्दत जी हे पावटीक जाल्या तेंय पळोवन कशे भाशेन कितले पयशे व्हांवल्यात आनी आजून पासून व्हांवतात, कसली दादागिरी चल्लेली आसा, कशे भाशेन आमदारांक आनी विचून काडलेल्यांक पासून विकते घेतात, बायींग एंड सेलिंग चालू आसा. आनी हें सगळें पळयल्या उपरांत निसंटनूच जावपाचें आसा अशें दिसता. तर असल्या वेळार भाव भयणीनो, अब्रामाचो उगडास. अब्राम एकलोच देवा लागीं उलयलो आनी देवा लागीं वाणपण केलें. 50 तरी तर बरे प्रमाणीक मनीस आसात जाल्यार पासून तूं सगल्यांक काबार करतलो. ह्या 50 पासत हें शार तुज्यान सांबाळूंक जायना. पवित्र पुस्तकान अब्राम देवाक हो एडवायस दिता तो आयकूंक येता. असलें करपाचें चिंतीच नाका. सगल्यांक जांकां तुवें रचलेलें आसा तितल्या मोगान, आपुरबायेन, जांकां तुवें इतली देणी दिल्यात, ह्या मनीसकुळाक काबार करपाचें चिंतीच नाका. 50 तरी बरे आसात जाल्यार तांकां लागून आख्खें राज, आख्खें हें शार साल्वार कोर. अब्राम देवा लागीं विनंती करता. ही प्लीड्स. आनी ताचें प्लिडींग जें आसा, ताचें जें विनंती करप आसा, ह्या वाणपणाक
देव म्हणटा वय, 50 जरी तर बरे आसात जाल्यार शाराचें निसंटन करचो ना. पूण अब्रामाक बाबड्याक बरोसो भरवोसो ना 50 पासून आसत म्हणून. जस्ट टू बी ऑन द सेफर सायड अब्राम वाणपण करूंक लागता, बागेनींग. पयलीं ताणें 5 देंवयले, मागीर आनीक 5 देंवयले. 45 आसत जाल्यार 40 आसत जाल्यार तरी पूण देव हें वाणपण मानून घेता. बरें, 40 पासून जरी तर बरे प्रमाणीक मनीस आसात निसंटन करचो ना. आनी देव आमचें आयकता, आमचें प्लिडींग, आमी जी विनंती करता देवाशी ती देव आयकता. ह्या पासत आनीक मातसो मुखार गेलो, मागीर 10 देंवयले. 30 आसत जाल्यार 20 आसत जाल्यार 10 आसत जाल्यार. आनी सगळे पावटी हें अब्रामाचें वाणपण, हें अब्रामाचें प्लिडींग जें आसा तें देव मानून घेता. 10 जाण जरी तर बरे मनीस आसात जाल्यार 10 प्रमाणीक मनशां पासत हांव निसंटन करचो ना. आमचे मदले आयज कितले आसात गाय प्रमाणीक मनीस? आमच्या गोंयांत प्रमाणीक मनीस आसात गाय? हांव प्रमाणीक काय? आयज आमी जण एकल्यान घडये विचारपाची आसा, हांव प्रमाणीक गाय? म्हाका लागून तरी गोंय साल्वार जातलें गाय? जण एकल्यान आमी आयज विचारपाची गरज आसा. आयज ही रातीक जेन्ना आमी हें जागरण करून आमच्या देवाशी आमी मागता, आमचें गोंय साल्वार कर, आमकां बरो राजा दी, आमकां बरो सरकार दी, आमी बरे भशेन मतदान करूंक आमकां फावो कर. हें आमी जेन्ना आयज काळजांत तावन मागता देवा लागीं, आमची विनंती, आमचें प्लिडींग जें आसा देव मानून घेतलो गाय? 10 जाण पासून प्रमाणीक मनीस आसत जाल्यार शाराचें निसंटन जावचें ना म्हणटच आमकां भरवसो आसा. आमचे मदली जरी तर थोडीं जाणां पासून आमच्या आख्या गोंयांत जरी तर बरीं प्रमाणीक मनशां आसात जाल्यार तें वाचवतलें. ना जाल्यार सदम आनी गोमोरा थंयसर 10 मेळूंक ना. तांचें निसंटन केलें. देवान तांकां खास्त लायली. कोरव्यांचो पावस, सल्फर रेन तांचेर देवान धाडलो. फकत अब्रामाचो जो सोयरो आसलो तो आनी ताच्या घोराब्याक थंयसरले साल्वार केले. तातूंतलीं भायर सरता आसतना ताचो सोयरो लॉट, ताची पतीन विस्वास धरिना देव हे भाशेन कोत्ता आमकां साल्वार कोत्तली. वो देवान जें कितें सांगलां तें आयकूंक ना. देवान म्हणलेलें फाटीं वडोन पडे नाका. भायर सर शारांतलो पावस सुरू जालो आनी ही लॉटाची पतीन परतली आनी तिचो एक मिठाचो फातर कसो जालो. म्हणटच खास्त आसा भाव भयणीनो, खास्त ना अशें न्हय, खास्त आसा. पूण आमकां खास्त नाका, आमकां बोगसणें जाय, आमकां काकलूत जाय देवाची. आनी ह्या पासत आयज आनी जायते पावटी आमी देवाची काकलुतीक उलो मारता. आमची काकलूत करतलो देव? आमचें प्रमाणीकपण आसा ही काकलूत घेवपाक? मागुया. कित्याक तो आमचो मोग करता, ताका आमचें पडलेलें आसा. तो आमकां जिवीत दिवपाक सोदता. आनी तो आमकां जिवीत दिवपाक सोदता जाल्यार आमचें रडणें तो आयकता. तांचो आवाज म्हाका पावला, हो आवाज तो आयकता. तर आमचो आवाज देवा लागीं पावोवया. आमचो आवाज आमच्या गोंयच्या पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या गोंयकारां पासत, आमच्या तरणाट्यां पासत, भुरग्यां पासत, फुडली येवपाची आसा ते पिळगे पासत आमी मागुया देवा लागीं. आनी आमचें मागणें तो आयकतलो आनी आमकां जिवीत नव्यान दितलो. तर हें जिवीत दिवपाची एक झलक व एक सुरवात कशी आमकां बरो सरकार वेंचून काडपाक कुरपा दी म्हूण आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरतल्या. इल्लोसो वेळ आमी जेजूचेर नदर दवरुया. हो खरो जिवो देव भोव पवित्र संस्कारान आमचे पासत आसा उंड्याच्या रुपान. हो उंडो आमचे सृश्टींतलोच केल्लो आनी जेजून वेंचून काडलें. ह्या उंड्यांत रावून आमकां तो आशिर्वाद दितलो, आमचे बरोबर रावतलो संवसार सरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाताक आसा. तर आमी ह्याच देवाक, आमचे मदें आसा त्या देवाक आमची मान भागावया, खालती जावया, विनंती करुया, मागुया ताचे लागीं आमकां आनी आमच्या राज्याक साल्वार कर म्हूण.
आमची नदर ह्या वेळार जेजूचेर आसूं दी. ताची नदर आमचेर आसा. तो आमचें आयकता. तो आमच्या मागण्यांक कान दिता. आमच्या आख्ख्या राज्याच्या नांवान, सगळ्या गोंयकारांच्या नांवान आमी ही थोडीशी मागणी देवा मुखार उबारुया. Let us lift up our petitions on behalf of every Goan. सोम्या जेजू, आयज हांव तुज्या मुखार आसा. केरीत भाशेन सगळ्या EVM सुरक्षीत उरो म्हूण हांव मागतां. EVM म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशीन्स. ह्या वोटींग मशिना वरवीं जी फाल्यांची दिसाक एक म्हत्वाचें साधन जाचो उपयोग करून आमी आमच्या फुडाराक एक बरो तो जो आपल्या पोरचे पासत, आपल्या गांवा पासत आनी ओदीक करून आमच्या गोंया पासत वावुरपी फुडारी विचून काडपाक आमकां आदार जातलो. ह्या सगळ्या EVMाक हांव तुज्या हातान घालतां. आमी जायते फावटी आयकलां मोत आदोल बदल जाता. So let us pray for these EVMs are not adulterated, manipulated in any ways. मुळगे आमचो मोत मारता तो मोत फकत आनी फकत आमी मारतल्या उमेदवारांक पडून आनी न्हय म्हूण मशिनांत आदोल बदल जावन दुसऱ्या उमेदवारांक पडून म्हूण आमी मागता. Let us all pray that all EVM works well and not malfunction or break down during our time of voting, causing inconvenience to the voters and management people. आमी मागता जेजू दर एकल्या पासत जांकां ही जबाबदारी दिल्या ह्या वोटींग मशीन हँडल मॅनेज करपाक. तांणी ह्या जबाबदारेचो फायदो काडिनासतना आपल्याक दिल्ली ती जबाबदारी बरे भाशेन पाळोवंक तुजो आदार दी. And lastly we pray, after the voting, keep all our votes safely and prevent it getting tampered in any ways. Bless us, the Lord. Kakudam Chico Kakudam Chico इलेक्शन म्हणल्यार कितें? वॉट इज इलेक्शन? आमच्या मोताचें मोल कितें? वॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आवर वोट? ह्या दिसांनी आमी पोडेलां आनी अणभवलां जायते उमेदवार आमच्या
दारा लागीं आयल्यात, प्लिडींग फॉर आवर वोट्स. आमचे कडेन आपणाक मत दी म्हूण मागताले. Some were also begging, भीक मागतले. तर हो जावन आसा आमच्या मोताचो मोल. This is the value. जर तर आमचे कडेन एक गाडी आसा आनी ती गाडी आमी दुसऱ्याक मनशाक विकली अमक्या पयशाक, विकतोच ते गाडयेचो अधिकार आमचे कडेन आसना. We don't hold the ownership of the car. हेच परी आमचें मत. जर तर आमी आमचें मत विकतात जाल्यार आमचे कडेन त्या मताचो फुडाराक अधिकार आसना. If we sell a vote for money or alcohol or other goods, remember, we don't own that vote because we have sold our vote. Bomogala Jesu. एक तोन्नाटो कसो हांव जाणू. जायती तोन्नाटी वो जायत्या तोन्नाट्याक हाची समजवणी ना. They don't know what is election. They don't know the value of their vote. They don't know whom they are voting. They don't know who is a MLA and what is their role. मोताचे मोल खबर ना, कोणाक वोट मारतात ते खबर ना. MLA म्हणग्या कितें आनी कोण आनी ताची जबाबदारी कितें हें आयज जायत्या तरणाट्याक खबर ना. पयशांची वो सोऱ्याची वो दुसऱ्या वस्तूची लालूच दाखयन ते आमचे कडेन आमचें मत घेतात. And sometimes we don't even care. कित्याक आमकां खरी जाणवायना. मोगाला जेसू, आयज हे रातीक हांव तुज्या पांयां सोशी आसा आनी थोडेच वरांनी आमच्या गोंयांत वोटींग स्टार्ट जातलें. दर आनी एक 7:30 वरांनी. आनी ह्या थोड्या वरां भितर जायतें घडटलें आनी आयच्या पुराय दिसा भितर आनी फाटल्या कांय दिसां भितर जायतें घडलां. People have tried to manipulate our decisions. वो करून तरणाट्याची. तरणाटे कशे आमकां पयशे जाय, सोरो जाय.
or we want sponsors for our tournaments or events. This is what we look through MLE. आमच्या MLE कडच्यान आमकां पयशे जाय वो स्पॉन्सर्स जाय. But is that their real duty? ती तांची जबाबदारी व ते तांचें काम. तांचें काम कितें? To frame laws, कायदे काडूंक समाजाच्या बऱ्याक, आमच्या तरणाट्याच्या बऱ्याक. भोव करून good education policies, good health policies, good employment policies. आज खरें आमकां जे कितें आमी शिकतात ताचो वालोर हा काय? भोव करून गोंयांत रावन youth migrate from places to places to find a good job. गोंयचे तरणाटे घोडे लंडनाक वयतात, अमेरिकेक वयतात, बोटीर वयतात, बेंगलोर वयतात, चेन्नय वयतात, हैदराबाद वयतात. आपलो घोराबो कुशीन सांडूंक, आपल्या तरण्या जिवीत कुशीन सारूंक, आपल्या इश्टांक मित्राक कुशीन सांडूंक. कित्याक? वाय? Just to build a career. And with this, we lose a lot of things. आमच्या आवय बापायचे सांगाता आमकां रावंक मेळना. आमच्या इश्टा मित्रा सांगाता आमकां खुशालकायेचे थोडीं वरां सारूंक मेळनात. आमच्या गोंया कडच्यान, आमच्या शारा कडच्यान आमी पयस वतात. कित्याक? Just because we don't have good job opportunities in Goa. मोगाला बापा, आमकां तरणाट्याक ह्या सगळ्या वस्तूचेर नियाळ करूंक आदार दी. आमकां आमच्या मोताचो वालोर समजून दी. एक बरो कॅन्डिडेट, एक बरो उमेदवार आमी विचून काडूंक तूं आमचें मन उजवाडय. यू एनलायटन अस. समजाय आमकां. घोडे चूक करून पासून घोडे आमी पयशे घेतल्यात वा आनी कितें वस्तू घेतल्यात जाल्या पासून आमकां बोगोस आमकां सोम्या. आनी तरी पूण बरे उमेदवाराक विचून काडूंक, जो उमेदवार जो आमच्या तरणाट्याचो फुडार सांबाळटलो, वो भुरग्याचो फुडार सांबाळटलो आनी एक गोंयचो फुडार सांबाळटलो, ताका विचून काडूंक तूं आमचें मन उजवाडय. आमेन. मोगळा जेजू, साक्रामेंतान रावलेल्या मोगळा जेजू उंड्या रुपान तूं हे वेदीचेर आसाय मोगळा जेजू. हो वेळ तुज्या सांगाताक सारूंक हांव आयलां जेजू. तूंच आमचो एकलो सोमी आनी दोनी. ह्या वेळार मोगळा जेजू तुजो आशिर्वाद
तुजे बेसांनी आमकां बोल. फाल्यांच्या दिसा मोगळा जेजू आमचे विसणुकी जावचे आसात आनी आमकां एक एकल्या गोंयकाराक वोटींग करचो अधिकार आसा. आयज आमचो गोंयकार लोक भियेला कित्याक हें आमचें गोंय काबार जायत पावलां. आयज आमीच आमदार निवडून काडलेले हे गोंयचें निसणटोन करीत करीत काबार जायत गेलां. मोगळा जेजू फाल्यांच्या दिसा एक एक मनीस वोटींग करचो आसा. तांचें मन उजवाडाय जेजू. तूं तांच्या सांगाताक राव. बरो मनीस निवडून येवंक, बरो कॅन्डिडेट हें आमचें गोंय राखतलो सांबाळटलो. तूं तांची मनां उजवाडाय मोगळा जेजू. हें माणकुलें गोंय आमचें राखूंक. आयज आमचीं भुरगीं, आमचीं तरणाटीं तांचो फुडार कितें गाय. फुडली पिणकां येवची आसा. ते फुडले पिणकेक आमी कितें दाखयतल्या. सगळींच रस्ते बिल्डिंगां आयज सगळें काबार करीत गेल्यात. दोंगर, नदी, झाडां सगळीं आमची गोंयची सुरोपाय काबार करीत गेल्या. आयज आमची फुडली पिणकां येवची आसा ती आमकां शिरापतेली. आमच्या आवय बापायक शापाय शामायक आमकां तुमी कितें करून दवरलां. गोंय विकून पयशांच्या आशेक लागून आमचो फुडार कितें. मोगळा जेजू ह्या आमच्या भुरग्यांचो फुडार तुज्या हातीन घालता जेजू. तूं आमच्या सांगाताक राव जेजू. आनी हें सोबीत माणकुलें गोंयां आमकां जियोंक, आमचे फुडले पिणकेक रावंक तुजो आशिर्वाद बोल आनी बोर जेजू. तूं आमचो एकलोच राजा आनी स्वामी ह्या वेळार मोगळा जेजू. तुजे येवजणे पडमणे हें एलिसांव बरे भाशेन सांग. बरो कॅन्डिडेट निवडून काडून बरो सरकार आमकां फावो कर. आमचे गोंयचे परजेक आयज रावता मोगळा जेजू. बरो सरकार आमकां फावो जाल्या पुरो म्हूण एक एकल्याचे मागणी. आमचे गोंयचे सगळे लोकांची मागणी बरो सरकार आमकां फावो कर जेजू. हें खालते मागणी तुज्या मुखार दवरता जेजू. तूं आमच्या सांगाताक राव जेजू. आमकां निराशी करिनाका जेजू. दी आमकां तुजो आदार आनी आमचें माणकुलें गोंय तूं राख आनी सांबाळ. आमेन.
Lord Jesus, I ask for the gift of your Holy Spirit on each and every person who will go out to vote tomorrow. I ask especially for the gift of wisdom, understanding, and knowledge, and of counsel, so that each voter may make the right choice. Lord, I pray for all young voters for the first time, that their decision may be mature and not because someone has forced them or has fooled them. I pray for older voters who have been voting for many years. Lord, let their experience, let them be able to understand their experience and vote accordingly. I pray for all educated voters, that they may use the knowledge that they have got through their education to vote for an honest candidate. Lord, I pray for those uneducated voters who have been fooled many times before. Lord, give them your wisdom to vote for the right person, the person who will look after them and not take advantage of them. I pray for rich voters, that their greed for wealth may not come in the way of their decision. I pray for poor voters, that the condition they are in may not force them to vote for someone who will cheat them. Lord, I pray for voters who are still confused even today, even as they sleep tonight. Lord, give them your wisdom. I pray for voters who have been asked to split votes, that they may do what is right and not what they are forced to do. Lord, I put all the decisions of all the voters into your hands. You know us, you know our candidates better than we know ourselves, and we know them. I ask you, Lord, to guide this election. Amen. सोम्या जेसू तुझ्या पांयां सुरशी बसून काळजांतली भिरांत उचांबळाय पयस जाल्या काळीज शांत बरवशान बोल्ला हांव सोत मानता सोम्या फाल्यां तुज्या हाताक धरून हांव त्या पोलिंग स्टेशनार भितर सरतलें तेच परी सोम्या सगल्या आवय बापायक भावा भयणां तशेंच तरणाट्यांची मनां उसवाडाय
तूं आमच्या सांगाताक आसल्यार कोणाच्यानूच आमकां आडावंक जायना. म्हजें चिंतून न्हय ओ म्हज्या घोराब्याचें चिंतून न्हय, पूण आमच्या गोंयचें चिंतून आमचें गोंय सांबाळून आमी आमचें मत दिवूं. भिरांती विणी तूं आमच्या सांगाताक आसाय हाचेर विस्वास धरून आमच्या मोता वरवीं आमचें गोंय हिरवें झाडां पेड्यांनी फुलां फळांनी आसलें तशें सांबाळूं सगल्यांची मनां जागोय आनी ह्या आमच्या मोता वरवीं जस्ट एज अ ड्रॉप मेक्स अ ओशन आमकां जोयत मेळून दी म्हूण तुजे लागीं मागता. मोगळाची येसू ह्या वेळार आमी उडगास कोत्ताव आमचे पुलीस भाव भयणांचो तांचेरूय व्हडली जबाबदारी आसा. ही जबाबदारी तांणी मोगान सांबाळूंक आनी पुर्जेची सेवा करूंक तूं तांकां तुजी कृपा आनी बळ दी. हे आमचे पुलीस भाव भयणां दीस रात आमचे सेवेक वावुरतात. आमचेर कसलोय आकांत आयल्यार, आमच्या घरांनी चोरी जाल्यार, खूंय क्रीम जाल्यार आमी पुलिसांचेर पातयेवन रावता. तर ह्या असल्या अकांताच्या वेळार हे आमचे प्रस्न सुटावे करूंक आमचे पुलिसेक मजत कर दोनिया. ह्या वेळार आमी आमच्या पुलिसांक एक धीर आनी आदार मागुया. ताणें खुशी मनान खालतीकायेन पुर्जेची सेवा करूंक आनी न्हय फकत सरकारी मनशाचें आयकून लोकांक पिडापीड दिवंक. जायते पावटी अशें घडटा पुलिसांक वयर सावन ऑर्डर येता आनी ते मंत्र्यांचे आयकतात आनी जायते पावटी आमकां उणेपण भोगचें पडटा. मोगळाची येसू फाल्यां आमच्यो वेंचणुको जायत घडये कितेंय जावंक शकता. ह्या वेळार आमच्या पुलीस भाव भयणांक हे बरे भाशेन सांबाळूंक, बरे भाशेन लोकांक मतदान करूंक आनी सगळे सांबाळूंक बळ आनी आदार दी. जायते पावटी आमी तांचेर आड उलयता. आमी कितेंय जाल्यार पुलिसांक बोटां दाखयता. तेवूय जाल्यार आमचे भाशेन मनीस घोडये चुकतात जायत त्या वेळार आमकांय दुनिया एक काळीज दी तांकां बोगसूंक, तांकां समजून व्हरोंक. आमचे पुलीस दीस आनी रात आमचे सेवेक लागलेले आसात. जेन्ना आमी रातची न्हिदता तेन्ना ती आमची सुरक्षा करूंक रातचे जागे रावतात. जायती पावटी आमचे मदें झगडीं उप्रासतात. ही झगडीं आतां भायर पावली म्हणटकूच आमी पुलिशेक फोन मारून आपयता.
असल्या जायते केशींनी पुलीस आमकां आपलो आदार दितात. ते पासत मोगळो जेजू, ह्या वेळार तुजे लागीं आमी खतखत्यान मागता ह्या आमच्या पुलीस भाव भयणां खातीर. तांकांय बरी मोतांनी गिन्यान दी, तांकांय बरी सावधानी भलायकी दी, वो तांचो वावर तांणी फुडें व्हरूंक. आनी खेरीत भाशेन फाल्यांच्या दिसा ताणें आपली जबाबदारी वळखून पुरचेक बरें तें करूंक तांकां तुजी कृपा आनी बळ दी म्हूण तुजे लागीं आमी खतखत्यान मागता. How can we be more Christ-like? How can we be more like Jesus during these upcoming elections? One way is by praying for our candidates. As it is said in 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 2, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Dear Lord, as you said in John chapter 13, verse 34, love one another as I loved you. The same way, help our candidates to do the same. Help our candidates to have the strength to be humble, soft-hearted, and willing to listen to every voice. Heavenly Father, we ask that candidates running for elections would speak out about the various issues that are affecting our state. As it is said in Proverbs chapter 31, verse 8 to 9, speak up for people who cannot speak for themselves. Protect the rights of all who are helpless. Speak for them and be a righteous judge. Protect the rights of the poor and needy. Dear Lord, help our candidates to realize that the common good may always be their main goal, that human dignity may be respected all the time, that the poor and the weak may always have the priority, that care for creation may never be ignored. Give our candidates wisdom to create solutions to the issues affecting our state. Help them to answer your call to act justly, have mercy, and walk humbly with you. Dear Lord, we pray for every candidate that you may give them the strength to make good decisions, both in and out of the public eye. Help them readily give grace and receive it. Protect their families from sickness, bitterness, and discouragement. May every candidate be encouraged by the truth that your love is always stronger than hate. Heavenly Father, we lift every candidate to you. We pray that whatever the result, you will be with each of them. Dear Lord, help those who will be elected to be humble
in victory. And we pray for peace for those who were unsuccessful. Amen. मोगला बाबा, फाल्यां सगूट गोंयचे गांवांनी एलिसांवां जातलीं. आयज आमी किरीतपणी तुजो तीर आनी आदार मागतांव. दर एका गोंयच्या नागरिकाक जानवायेची नोदोळ फावो करूंक. पवित्र पुस्तक आमकां जबाबदारेची नागरीक जावंक उलो कोत्ता. दर एकल्यान एकामेकाक आपली भाव भयणी कशी पडोवन दोर जात कात कुशीक दवरून एकामेकाक फावो तो दर्जो दिवंक आमकां जोन एकल्याक गोंयकारांक फावो कर. आमचे समाजीक प्रश्न पडोवन दुखवलोल्यांक, वायटाक सांपडलोल्यांक, गोरिबांक आनी दुस्मानकायेन जियेतोल्यांक एकामेकाक एकवटाय. फुडारी जे सुरकीचे राज ह्या समाजान हाडटले तांचो उलो समजूंक आमकां उक्तें मन आनी कालीज दी. आमकां तुजें उतर आयकतले आनी तुजो मोग समाजान शिपडायतले फुडारी निवडूंक हाडूंक जानवाय दी. तांकां जेजून दाखयलोल्या स्वताच्या मार्गान चलूंक आनी जेजूच्या आपोस्लाच्या पावलांनी चलूंक आदार फावो कर. ह्या इलिसांवां वरवीं तुजें राज आनी शांती ह्या समाजान फावो कर आनी आमकां सगल्या गोंयकारांक एकवटान रावून हें झूज फुडें व्हरूंक आमकां धीर आनी बोल फावो कर. तुमचे मदल्या कोणाकूय व्हडल्यान मागणें करची खुशी आसा जाल्यार करचे. मायक हातान घेवन तुमचे मागणें देवाक उबारात. जेजू 14 तारीख लागली. आयज आमच्या गोंयांत एलिसांवां आनी आमी एलिसांवांक मोत मारूंक वेतले. सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कोणेच आपलें मोत चुकयना जावंक, मोत फोडिना जावंक
आपल्याच आदावा पासत न्हय पूण सगल्या पासत हें आपलें मत फाल्यां मारूंक आमकां तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता. आनीक एक फावटी दुनिया आमी सगळे आमचे उमेदवार आसात तांकां तुज्या पांयाशी हाडटा. सगळे मतदार गोंयचे तांकां तुज्या पांयाशी हाडटा. ऑल द कॅन्डिडेट्स एंड ऑल द वोटर्स. तेच बरोबर सगळो कारबार चलयतल्या पासत आमी मागता तांकां दुनिया तूं फावो तितलें बळ आनी कृपा दी, जाणवाय दी. हो सगळो वावर बरे भाशेन करूं. सगळ्या उमेदवारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सगळ्या मतदारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी सगळे जे कोण कारबार सांबाळटले तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल दुनिया.
मोर्चा